देव बरो दीस दिवं तुमकां सुमेस्तांक। आज सोमार नोव्हेंबराची 12 तारीख। पवित्र सभा आज सांत जोशाफात बिस्प आनी मार्तीर ताचें स्मरण करता। हो सांत 1580 इसवेंत लिथुवेनियांत जल्मल्लो। 20 आनी 4 वर्सां प्रायसो आसतना एका यारकारा सांगाता तो काम करतालो आनी ह्या वेळार ताका धर्मीक बेसातय बळादीक आकर्शण भोगलें आनी तो एक मठवासी जालो। 1609 इसवेंत ताका याजकी दिक्षा मेळ्ळी आनी बेगीनच तो मठवाशांचो वडील जालो आनी उपरांत आर्चबिस्प जालो। पवित्र सभेतावन पयस गेल्ल्यांक फाटीं हाडूंक तो कळमीत नासतना वावरलो आनी पेचाडलो। ताची गोवळीक सेवा ताणें उर्बेन केली। ताच्या हाताखाल आसलेल्या याजकांक शिस्तेची आनी उर्बेस्त जिणी जियोंक ताणें प्रेरण दिलें। ताच्याच मागण्या बरीत आनी साद्या जिणे वरवीं आनी बऱ्या प्रसंगा वरवीं रशियाच्या मॉस्कोंत आसल्या पात्रियार्काकच ताणें कॅथोलीक भावार्थाक कन्वर्टर केल्लो। ताची वैयक्तीक जिणी भोव सादी जावन आसली आनी प्राचितान भरल्ली। आल्तारी मुखार सगळोच सरपडोन जेजू क्रिस्ता देवाच्या पुता म्हजी फातक्याची काकुळट कर म्हणून सदां तो मागतालो। पूण ताच्या दुस्मानांनी ताका 1620 आनी 3 इसवेंत नोव्हेंबराच्या 12 तारखेर जिवेशी मारलो आनी ताची कूड न्हंयत उडयली। पूण हें घडीत पळयल्ल्या सबारांक आपणाची जिणी परतोवंक आनी सोम्यातें फाटीं येवंक एक अवकाश जालो। विशेश तरान ताच्याच दुस्माना पैकी थोड्यांच्या परतवणेक तो कारण जालो। जोशाफाताक 1640 आनी 3 इसवेंत भाग्यवान म्हूण पाचारलो आनी 1860 आनी 7 इसवेंत पापा नोव्यान ताका सांत म्हूण पाचारलो। संवसाराच्या सर्व कुशींतावन सबार सांत आसात, पूण पूर्व कुशींतावन सांत म्हणून पाचारलेलो पयलो सांत हो जोशाफात जावन आसा। आयच्या नियाळाक आमकां लुकाच्या सुवार्तेतावन अध्याय 17 1 तावन 6 वाक्यां आसात आनी ही उतरां तुमकां हांव वाचून सांगता। लुका प्रमाणे सुवार्ता। जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, मनशाक फातकांत पडचे संदर्भ सदांच आसात, पूण ज्या मनशा वरवीं ते येतात ताका हाय खटा। ह्या ल्हाना भितरल्या एकल्याक फातकाक कारण जावचे प्रास तसल्या मनशाच्या गोमट्याक एक दांत्याचो फातर बांदून ताका दर्यांत उडयल्यार ताका चड बरें आसलें। तुमी मात्र चत्रायेन रावा। तुजो भाव चूक करीत जाल्यार ताका बूद सांग। चूक वळखत जाल्यार ताका बोक्षी। दिसाक 7 फावटी तुजे विरोध चूक आदारन 7 फावटी तुजे लागीं फाटीं येवन आपणाक बोक्षी म्हणत जाल्यार तुवें ताका बोक्षी जाय। एक फावटी धर्मदूत सोम्या लागीं म्हणाले, आमचो भावार्थ चडय। सोम्यान तांकां सांगलें, एक सासवाच्या खणा तितलो भावार्थ तुमकां आसत जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुकाच हुमटून काडन दर्यांत वचोन उबो जा म्हूण तुमकां म्हणूंक जातें आनी तो तुमचें उतर आयकतो। आयच्या सुवार्तेंत जेजू आपल्या शिसांक थोडी बुदबाळ सांगोंक अपेक्षिता। लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 9 50 आनी 1 अवस्वरातावन जेजू जेरुजालेमा कुशीन मेटां काडून गेलो म्हणलें आमकां आयकोंक मेळटा। ताच्या पयलें तो
गलिलियांत ताचे मिसांव करनासलो आनी आतां तो जेरुजालेमा कुशीन मेटां काडी लागलो। तें एक लांब पयण लुकाच्या वांजेलांत आमकां तें आयकूंक मेळटा। जेरुजालेमांत आपणाक राखून आसचें विरोधपण, कुर्सा मरणाची शिक्षा हें सगळें कळीत आसुनी जेजू ताच्या कुर्सा वाटेक मेटां काडून फुडें वता आनी ह्या वेळार जायत्या पंगडांक उद्देशून तो शिकोवन दिता। आयच्या वाचपांत आपल्या शिसांकच आपली शिकोवन तो दिता। ताची शिकोवण 3 संदेश आटापता। पयलो संदेश जावन आसा हेरांक स्कांदल वा वायट देख दिनासतना रावचें। जेजूच्या काळार कसल्या तराची वायट देख लोकांक मेळटाली। दाखल्याक फारिजेव आनी शास्त्री साद्या लोकांक मस्त शिकोवण दिताले पूण आपुणूच जावन ते पाळिनातले। मातेवाच्या वांजेलांत 20 आनी 3 अध्यायांत जेजू तांचें कपटीपण खंडन करता। लोकां मुखार संताबरी करचें पूण मागीर फेस्तां परबांनी पंक्तीर पयिल्ले जागे आपणावचे, सिनोगोगांत मुखल्यो बसका आपणावच्यो आनी देवाळाची नियमां आपणाच्या फायद्या खातीर बदलूंची हें सगळें जेजू तांच्या गमनाक हाडटा आनी खंडन करता। सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत थोडें स्कांदल चलतालें। दाखल्याक सांत पाऊल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 10व्या अध्यायांत बोंब्या पुजा विरोध 17 सांगता आनी म्हणटा त्या अध्यायांत 20 आनी 7 आनी 20 आनी 8वें वाक्य, अनबवरत्या मदल्या कोणेय एकल्यान तुका जेवणाक आपयल्ल्या वेळार ताचें आमंत्रण तूं मानून घेताय म्हूण चिंतया, तवळ तुका वाडलेलें सकड जेव। त्या विशांत अंतस्करणांत दुबाव करूंक वचनाका। पूण हें खाण बोंब्यां करपिल्लें म्हणून कोणीय तुका सांगीत बी जाल्यार तें तूं खायनाका। तुका सांगलेल्या त्या जाणा पासत आनी अंतस्करणांत दुबावाक इडे दिवंक नजो देखून तुवें तें खावचें न्ही। सांत पावलाच्या काळार क्रिस्तांव लोक हेर जातीच्या लोकां सांगाता भरसतना सद्या लोकांक वायट देख दिनाशें चत्रायक दिवचें ह्या वाचपांत कळटा। कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3रो अध्याय 16वें वाक्य हांगासर सांत पावल म्हणटा, क्रिस्ताचें उतार तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं। खरें जाणवयेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा। आयच्या पयल्या वाचपांत सांत पावलान तिताक बरयल्ल्या पत्रांत पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी कसली देख हेरांक दिवंक जाय म्हणून तांकां सांत पावल कळयता तें आयकता हांव। अंतियोकाच्या क्रिस्तांव पंगडाचो सांदो जावन आशिल्लो तीत सांत पावला सांगता मिसांव पयणां करूंक गेल्लो आनी उपरांत जेरुजालेमांत दुकोळ पडिल्ल्या वेळार थंयच्या क्रिस्तांव परजेक कुमोक दिवंक कोरिंथकारांत तावन जमो केल्लें दान तांकां पवित्र करूंक तीत गेल्लो। पावला सांगता ग्रीस देशाच्या त्रेत गांवांत ताणें क्रिस्तांव समुदाय बांदलो आनी पावल गेल्या उपरांत थंयसर रावन त्रेताची पवित्र सभा ताणें भोव शाणेपणी बांदून हाडली। थंय मलगड्या मुखेल्यांक धर्माध्यक्षांक ताणें नेमाक केल्ले आनी बरी मांडावळ ताणें घाल्ली। ह्या वेळार पावलान एक पत्र ताका बरयल्लें आनी ह्या पत्राचो एक वांटो आयच्या पयल्या वाचपांत आसा। हांगासर सांत पावलो वडिलांक आनी धर्माध्यक्षांक उद्देशून सांगता हर एका वडिलान निर्दोशी जायचें। त्या काळार आसले क्रिस्तांव मुखेली कुटुंबाचे वडील जावन आसले, काजारी बेसांत जेवन आसले देखून विश्वासी आनी देखी बरीत तांणी कुटुंबाची जिणी जियेचें म्हणून तांकां तो सांगता। सदीळ चाल वा उलोवणें आडायचें, हट राग आमाल पियोवणें, दुडवाची आबलेशा आनी हें सगळें सांडून
बऱ्या चालीचे, मायपासी, शणे, प्रामाणिक, भाग्यवंत आणि भावात तसो संदेश सांभाळचे आणि शुद्ध शिकोवचे मनीस ते जायचे म्हणून तांकां तो सांगता. चूक शिकयतले साबार जण पवित्र सभेंत गोवन आसात. फकळ उतरांनी लोकांक भुलयतात, चूक शिकोवन दिवन लोकांक साळवयतात आनी हांकां सारकी जाप दिवचे तसले मुखेली त्रेताच्या पवित्र सभेंत आसा जंय म्हणून सांग पावलो तिताक सांगता. जेजू आयच्या वांजेलान म्हणटा, साद्या मनशांक पातकाक कारण जावचे प्रास गोमत्याक एक दांत्याचो फातर बांदून ताका दर्यांत उडयल्यार बरें म्हणून. त्या काळार दांत्याचो फातर कात्याच्या गोमतेक बांदून दानी पिठो करच्या फातराक तो बांदचो आशिल्लो. कात्तें ह्या फातराच्या बोवारी गुंवत आसतना ती दानी पिठो जाताली. असल्या फातराक गोमत्याक बांदून दर्याक उडचे म्हळ्यार दर्याच्या पंदाक वचून मरचेंच म्हणून अर्थ. तितलें गंभीर हे वायट देखीचें पाताक जावन आसा. आमच्या परिस्थितींत कसली वायट देख आमी हेरांक दिता. पयलें जावन आमी म्हणजे पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी, धर्माध्यक्ष, याजक, धर्मीक भाव भयणी, हेर लायक मुखेली, आमी सगळ्यांनी लोकांक देखी बरीत जिणी जियेवन तांकां आमी प्रेरण दी जाय. मुखार एक फाटीं एक कर्ण आमी तांकां वायट देख दिवची न्हय म्हणून हें पयलें आमकां लागू जाता. दुसऱ्यान कुटुंबांत वडिलांनी भुरग्यांक देखी बरी जावन जियोवचें. भुरग्यांच्या बऱ्या वाडावळीक भोव गरज जावन आसा. आज घोवा बायले मदलो संबंद कितलो घट आसा म्हणलें सवाल आमी विचारी जाय. कुटुंबांत मागण्याक, देवाच्या उतराच्या वाचपाक, नियाळाक असल्या धर्मीक संगतींक कितलें स्थान आसा. बदलाक व्हडां घरांत मजेचें जिवीत जियोवन गी, लेखावरनी चड टीव्ही पळोवन गी, इंटरनेट मोबायल हातूंच वेळ करचून गी, ह्या झगडीं करन गी, मादक पिवाना सेवनां करन गी, भुरग्यांक वायट देख दिना गी. हें सगळें स्कांदलाचें जिवीत जाता न्ही गी. दोग भुरगे सिरियल पळोवन आसले खंय आनी ह्या वेळार घोवा बायलेन झगडचें पळोवन एकलो भुरगो म्हणटा खंय, हें कालें व्हडलें, म्हज्या घरा पप्पा मम्मी हाच्या व्हडलें झगडें करतात. आमच्या कुटुंबाचें वातावरण देखी बरीत आसा गी. शेजाऱ्यांक आमचे जिणेरीत बरी दिसता गी. हाचे विशयांत आमी एक मोलावणी करची बरी. तिसऱ्यान आमी नेस्तें नेसाण ही गरजेंत भक्ती कार्यावळार आमी चलची रीत हें सगळें कशें आसा. माणसुगायेची नेसाण आमी न्हेसतांगी. मिसाक वेळ करून येवन हेरांक हेर जातीच्यांक आमी वायट देख दितांगी. सवलतायो सोडिल्ले बरी माणसुगी वेळाचें मोल आमचे मदें उणें जालांगी या मायाक जालांगी. आमच्या काजारांक, बाप्तिस्मांक, पयल्या कुमगारांक, जुबलेवांक असल्या कार्यांक आमी आडंबर करून विबाडचो पयसो कितलो. ताच्या बदलाक वेळार मिसाक येवचें, बरें करून भाग घेवचें, सादें माणसुगेचें नेसाण न्हेसचें, साद्या रितीन संभ्रम चलोवचो, संबंद वाडोवंक, शिस्तेचें जिवन जियोवंक, जिणी आसा तशी स्विकार करूंक आमी प्रयत्न करचें. हें आमकां पयिल्लें लिसांव जेजू आज दिता. दुसरो संदेश जावन आसा बोगसून जियोवचें. पांय निसरल्यार हस्ती पडटा म्हणली सांगणी आमी आयकल्या. आमी हर एकली अस्कत सैंबाची. कांय ना कांय चूक आमचे थंय घडटाच. तें कुटुंबांत, वाड्यांत, फिरगजेंत, समाजेंत सांगाता जियेतना सोडुणें घडचें वाजबी. पूण चुकी घडल्या वेळार तें वळखोवचो वर्तो गूण आमी वाडयसय म्हूण जेजू सांगता. बोगसाणें दिवचें आनी घेवचें दैवीक शेगूण जावन आसा. तातूंत संबंद वाडटा, गाय गूण जातात, काळजाक लागली दूख माजवाता. बोगसूंचे व्यक्ती बोगशिनांतल्याच्या की बळवंत जावन आसात म्हणटा रविंद्रनाथ टागोर. सांत आगोस्तीन म्हणटा,
आमचे चुकलेल्या बोगसूंचे सकडा वर्तें दान आमी दुसऱ्यांक दिवचें जावन आसा। बोगसण्यांत दोन कुशी आसात। एक देवा लागीं आमी बोगसणें मागचें, दुसरें दुख येयल्ल्यांक बोगसूंचें। कुमसाराच्या सक्रामेंतांत याजकान देवाचें बोगसणें मात्र न्ही, पेल्याक लुकसाण जावचें भर्तीकन दिवंक प्राचिती तो दिता। प्राचिताचो सक्रामेंत पुरतो जाय जैतर दोनी संगती जायचे। एकामेकाक चूक तिदवंक आनी जाल्ली चूक दाखोवन दिवंक तितलें सुलभ न्ही, तें कश्टांचें काम। चूक वळखोंक आमचें गर्व आनी आमचो अहंकार आमकां सोडिना। जेजूची शिकवण आमकां अशी सांगता, दिसाक 7 पावटी तुजे विरोध चूक आदारन 7 पावटी आपणा बोगशी म्हणत जाल्यार तुवें ताका बोगशीचय। मातेवाच्या वांजेलांत पेद्रो जेजू लागीं विचारता, हांवें म्हज्या पेल्याक कितले पावटी बोगशीचय? 7 पावटींगी? जेजू म्हणटा 7चे 70 पावटी, म्हणजे लेख नासतना बोगसूंचें। बोगसणें घेतिल्ल्याच्या चड बोगसणें दिल्ल्याक चड बरेपण जाता। देवाच्या बरेपणांत आमी बोगशिल्ल्या तवळ वांटली जाता। आमच्या बापा मागण्यांत जशें आमी आमचे चुकलेल्या बोगशिता, तशें आमचीं पातकां बोगस म्हूण आमी मागता न्हय। तशेंच मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 वाक्य 40 आनी 3, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासत मागा, अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात। आनी 40 आनी 8व्या वाक्यांत जेजू म्हणटा, जशें तुमचो सर्गींचो बाप सर्व बरो, तशें तुमी जाय सर्व बरीं। लुकाचो वांजेल 20 आनी 3 अध्याय वाक्य 30 आनी 4, जेजून कोर्सातान म्हणलीं उतरां, बापा तांकां बोगशी, कित्याक तें कितें करतात तें तेच नेणांत। आमी क्रिस्तांव भावार्थी म्हूण हेर धर्मांच्यांक आज कशें कळचें? सोबीत इगर्ज बांदून गी, गळ्यांत कुरीस उमकळावन गी, नोवेनां करून गी, दान दिवन गी, मार्बलाच्या फत्रांनी आमचीं नांवां कांतोवन गी? खंडीत न्हय। आमी बोगसणें दिवन बोगसणें घेवन जियेल्ल्या वरवीं आमी क्रिस्तांव म्हणलें आमच्या लोकांक कळोवन दी। भावार्थ्यांचो तो मेळ एका काळजाचो आनी एका मनाचो जाल्लो म्हणून धर्मदुतांची कृत्यां बुकांत 4थो अध्याय 30 आनी 2 वाक्य आमकां सांगता। जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बोगशितात, तर तुमचो सर्गींचो बापूय तुमचे गुन्यांव बोगशितलो म्हणटा जेजू। दोग शेजारी आसले खंय, तांच्या मदें गादयाचो आनी उदकाचो तत्वार आसलो। आयतारा दीस एकलो मिसाक वेता आसतना आनी एकलो ताच्या गादयाक आनी एकल्याच्या जाग्याचें उदक सोडोवन दितालो खंय। ह्या वेळार तो मिसाक वेसो शेजारी ताका म्हणटा, तूं अशें करताय गी, तुका बुध शिकोवंक खंयच्या की हांव मिसाक वचोन फाटीं येता। मोगाच्यानो, आमच्या जिणेंत बोगसणें कशें आसा? कोण एकलो म्हणटा, आमी एक कुटाम म्हूण मीस भेटयता, देवा लागीं बोगसणें मागता, पूण एकामेकाक बोगशी नासतना दुस्मान जावनूच घरा फाटीं वेता। चडावत आमी म्हणचें आसा, म्हाका कांय राग ना, हांवें कांय ताका करूंक ना, ताणेंच पुरा म्हाका वायट केलां, हांवें कित्याक बोगशी जाय? पूण असलो मनोभाव आमचो राग द्वेश चडयता। तो आमकां पिडेस्त करता, आमचें प्रेशर वाडयता। मनोशास्त्रज्ञांनी म्हणचे प्रकार चडावत कुडीच्यो पिडा मोतीच्या बेजाऱ्या वरवीं राग द्वेश आसल्या वरवीं आमचे ते उपजतात। बोगसूंक दैवीक सकत जाय, ती आज आमी प्रत्येक जाण मागून घेवया। आमकां वायट केल्ल्यां कडेन इश्टां बरी चलोवंक आमकां जायना तरी आमी तांकां मोतीतावन काळजांतान बरें आशेवया, तांचे पासत मागया। कश्टांत आसतना तांकां आमी गरजेन पावोवंक मुखारया, राजी जावंक पयले मेट आमी काडया। तिसरो संदेश जावन आसा भावार्थाची जिणी जियोवची। धर्मदुतांनी जेजू लागीं मागलें, सोम्या आमचो भावार्थ चडय। आमच्या पापा साहेबान बेनेडिक्ट 16व्यान
भावार्थाचें वर्स ह्याच ऑक्टोबर 11 पासारलें आनी हें वर्स 2013 इसवेच्या नोव्हेंबराच्या 20 आनी 4 तारखे पर्यंत विविध हंतांनी तें आचरण करी जे म्हणून आमकां उलो दिला. ताचेंच अपोस्तोलीक पत्र पोर्ता फिदेई म्हणजे डोर ऑफ फेथ, भावार्थाचें दार, ह्या पत्रांत आमचो भावार्थ सोम्यातें जिवो करूंक तो उलो दिता. आमचे समाजांत भावार्थ जिणेंत विघ्नां अनवारां आयल्यांत. पयलें विघ्न तो म्हणटा आमी सामाजीक सांस्कृतीक राजकीय संगतींक मस्त महत्व दिता, पूण धर्मीक संगतींक भावार्थाक तितलो विशेष महत्व आमच्या जिणेंत ना. दुसरें अनवार जिणेंत आमकां रितेपण भोगता आसतना तें आमी देवाक एकल्याक सोडून दुसऱ्या सक्कड संगतींत तें भरती करूंक पळयता. मनोरंजनांत, आमाल पियोण्यांत, माध्यमांत इत्यादी तें रितेपण भरती करूंक आमी सोदता, पूण देवा थंय तें आमी सोदिना. तिसरें विघ्न जावन आसा हांव म्हाका म्हणलें एक स्वार्थ चिंताप. वडिलांचें आयकूंक नाका, पवित्र सभेच्या वडिलांक खाल जावंक नाका, समाजाचें बरेंपण पळोवंक नाका, हांव म्हाका म्हणलो स्वार्थ. चवथें विघ्न जावन आसा संपूर्ण सत म्हणलें खंयचेंच ना, जें कितें म्हाका बरें दिसता तें मात्र सत म्हणून आमी चिंतचें. पांचवें जावन आसा जें कितें वैज्ञानीक पारखूंक जाता तें मात्र हांव पातयेतां, दोळ्यांक दिसनातलें हांव पातयेना म्हणलें चिंताप. भावार्थ दोळ्यांक दिसना, देव दिसना देखून हांव पातयेना म्हणलें चिंताप. जेजू आयच्या सुवातेन म्हणटा एका सस्वाच्या कणा तितलो भावार्थ तुमकां आसात जाल्यार त्या तुतीच्या रुखाक दर्यांत वचून राव म्हणून सांगल्यारी तो आमचे उतार आयकतलो. मोगाच्यानो आमचो भावार्थ कितलो गूंड आसा. ह्या दिसांनी ल्हान ल्हान पंगड बायबलांत सांगचें आमकां सारकें कळीत आसा म्हणून घरान घर आमकां येवन शिकोवन दितात, चूक शिकयतात. आमचे लागीं तांकां दिवंक जाप ना. माध्यमांनी ते प्रसार करतात, लोकांक बनायतात. आमच्या मालगड्यांनी शिकयलो भावार्थ खंय गेलो. बऱ्या गवळ्याचो हिंड साडून साबार जाणां तांचे सांगाता गेल्यांत कित्याक अशें जाता. पापसाहेब म्हणटा आमचें तें भावार्थ कसो आसा म्हणलें तें सारकें समजून आमी पळयना. आमच्याच सवालांक जापी सोदूंक आमी वचना. कुटुंबांत भावार्थ चड गुंडायेचो ना जाला. सांगाता मेळच्याक मोल ना आनी तें कितलें गरजेचें न्हय म्हणलें चिंताप. आधुनिकता आमकां ग्रासून आसा. आमी जागे जावया. आमच्या कुटुंबांत भावार्थ जिवाळ करया. मागण्याक एक वेळ दिवया. माध्यमांक गरजे प्रमाणे आमी वापरया. भावार्था सांगाता भावार्थाच्यो करण्यो करूंक ही आमी फाटीं सरचे न्हय. आमचो भावार्थ आमी संतोशाचो करून घेवचो. भावार्थाचें पैण सर्गीम बंदराक आमी तें बरें करून तें करीसय. देवाचें उतर आनी येवकारिस्त आमच्या भावार्थाक पोस दिता. तर आज आमी 3 निचेव आयच्या दिसाक करया. उतरान जावं करण्यान जावं भुरग्यांक, शेजाऱ्यांक ह्या हेर जातीच्यांक हांव वायट देख दिवचो ना, दिवची ना. आज राती न्हिदोंक वेच्या पयलें हांवें कोणाकय दुखयलां जाल्यार वा कोणेय म्हाका दुखयलां तर ताका काळजांतान बोगसून बोगसाणें दिवन या मागोवन हांव न्हिदोंक वेतां. म्हजो भावार्थ वैयक्तीक तरान आनी कुटुंबांत आनी पवित्र सभेंत आज बरो करून जिवाळ तरान जियोंक हांव निचेव करतां. तुमकां सुमेस्तांक आयच्या दिसाक हांव बरें मागतां. देव बरें करूं.